सांपावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, मोग आपलीच बोडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतर हें. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी कुटुंबांत जल्मतांव आनी कुटुंबांत व्हड जातांव. देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत. उलोवचें देणें, पळोवचें देणें आनी चलचें देणें. ही देणी देवान मात्र आमकां दिवची. कुटुंबाचें देणें एक व्हडलें देणें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत जल्मतना एक अस्कत बाळ जावन जल्मतांव. आमकां उलोवंक कळीत आसना, चलोवंक कळीत आसना, पूण ह्या वेळार आमच्या कुटुंबाची आमकां उलोवंक शिकयतात, चलोवंक शिकयतात. आमी जाणवाय जडटाव, आत्मीक घटाय जोडटाव. अशें आमच्या सगळ्या जिणेक आमचें कुटुंब एक रूप दिता, आमच्या जिणेक एक वाट दाखयतात. त्या देखून आमच्या कुटुंबाक आमी कितलीं अर्गां देवाक दिल्यार ती उणेंच म्हूण येती. हांव सेमिनेरीक भरती जाल्ल्या पयल्या वर्सा हर एका ब्रेस्तारा म्हाका एका आश्रमाक वचूंक आसतालें. आनी त्या आश्रमांत सोडून 250-300 चेडवां भुरगीं आसलीं. ल्हान बाळशांतावन सोडून 20 वर्सांची पर्यंत थंयसर आसलीं. आनी एक दीस हांव थंयसर वचून ह्या भुरग्यां सांगाता खेळटालो. पूण खेळटा आसतना हांवें पळयलें दोगां चेडवां भुरगीं एका रुखा मळार रावून आसलीं. एकलें 4 वा 5 वर्सांचें भुरगें रडतालें. हांवें खेळचें रावयलें आनी त्या भुरग्या सांगाता वचून बसलो. आनी त्या रडच्या भुरग्याक हांवें विचारलें, तूं कित्याक रडताय? तवळ ताणें जाप दिली, म्हाका म्हज्या मम्मीचो उगडास येता. हांवें सांगलें, तुका आतां इस्कॉल आसा आनी थोड्या दिसांनी तुका रजा मेळटा, उपरांत तूं घरा वचून तुज्या मम्मी लागीं तुवें संतोशान आसची ती. पूण तें म्हणालें, म्हाका म्हजी मम्मी ना, म्हजी मम्मी सरल्या. पूण ताचे सांगाता ताची भयण आसलें तें 2 वा 3 वर्सांचें, पूण तें रडनासलें. हांवें सांगलें, पळय तुजी भयण तुज्या कितें धाकटें तें रडना, आनी जर तर तूं रडलें तर ताचे मुखार तेंय रडतलें. पूण तें म्हणालें, आमची मम्मी सरतना तें जल्मलें, ताका मम्मी म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत ना, त्या देखून तें रडना. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत अशेंच ह्या भुरग्यां परी जायत्या जाणांक तांचें सुमळें कुटुंब ना, आवय बापूय नात. आमी आमच्या कुटुंबाक देवाक अर्गां दिवंक जाय, कित्याक तें देवान आमकां फावो केल्लें जावन आसा. बिस्प डेस्मंड टुटू म्हणटा, तुवें तुज्या कुटुंबाक विसरूंक नाय, बगार देवान तुका तें एक देणें जावन दिलां. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबाक एक देणें जावंक जाय, एक काणीक जावंक जाय. आमचें तें कुटुंब कसलेंय जावं दी तें शिकपी वा चड शिकप नातलें कुटुंब, जावं दी तें ग्रेस्त वा चड
ग्रेस्त न्हय आसलें कुटुंब जावं दी तें बरें कुटुंब वा तितलें बरें नातलें कुटुंब तें कसलेंय जावं दी, त्या कुटुंबा वयर आमकां अभिमान आसता, मोग आसता. कुटुंबा सांगाता जियोवचें तें एक वर्तें भाग वा बेसांवस म्हूण येती. कित्याक जायते फावटी आमकां कुटुंबांत जियोवचें भाग मेळना. जावं पुरो फुडारा खातीर वा कुटुंबा खातीर आमी आमचे कुटुंबासून पयस वचूं जाय पडटा, परगांवाक वचूं जाय पडटा. थोडे फावटी शिकपा खातीर आमी कुटुंबासून पयस वचूं जाय पडटा. आनी ह्या वेळार आमी कुटुंबांतावन पयस गेल्ल्या वेळार कुटुंब म्हळ्यार कितें, कुटुंबाचो म्हत्व कितें आमी जाणा जाता. म्हाकाय पयले फावटी कुटुंब सोडून सेमिनरीक भरती जाता आसतना कुटुंबाचो म्हत्व आनी कुटुंबाच्या सण्याचो मोग मैपास हांव जाणा जालो. आमकां ह्या संवसारांत जियेता आसतना कितलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी, कितलेंय आस्त बदीक आसूं दी, कितलेंय व्हडलें शिकप आमकां आसूं दी, कितलेंय व्हडलें काम आमकां आसूं दी, कितल्याय व्हडल्या घरांत आमी वस्ती करून दी, जर तर आमी जियोच्या कुटुंबांत समाधान ना, एकवट ना, माया मोग ना, तर कितलीय आस्त बदीक आसल्यार आमी दुबळेस म्हूण येती. पूण जर तर आमी जियोच्या कुटुंबांत समाधान आसा, मोग आसा, माया मोग आसा, तर आमी पयशांनी दुबळे तरी, शिकप उणें आसा तरी आमी ग्रेस्त म्हूण येती. कित्याक आमकां एका तराची दादोसकाय, समाधान आमकां आसता. ही कुटुंब म्हणले विशय आमकां नवीच न्हय. आमी कुटुंबांत जियेता, पूण कुटुंब म्हणले विशय आमकां सदांची आनी सासारायची जाय न्हय. कुटुंबाच्या म्हत्वा विशयांत आमी जाणा जायचय. कुटुंबा विशयांत एक नियाळ करूंक जाय. कुटुंबाक आमी गरजेचें कितें म्हणलें जाणा जावंक जाय. कुटुंबाक गरजेचें जावन आसा मोग जावन आसा सगळें कुटुंब सांगात हाडटा. मोग सगळें कुटुंब सगळें कुटुंब मोग म्हणल्यार बुन्यादीचेर बांदून हाडलां. त्या देखून केदाळाय सोडून घडता आसतना जर तर त्या कुटुंबांत मोग आसा तर थंयसर सोडधोड करूंक, सांगाता येवंक आदार जाता. सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत सांगता, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग रागार जायना, मोग सगळें सोंसून व्हरता, मोग मर्यादे विनें जियेना, मोग सगळें सांबाळून व्हरता, मोग सगळें सतमणटा, मोग सगळें बरवसता आनी सोडून घडता आसतना मोग सांगाता हाडटा. आमचें सगळें कुटुंब मोगाचेर बांदून हाडूंक जाय. तिसरें, कुटुंब खंयतावन सुरू जाता. कुटुंब सुरू जाता एक दादलो आनी एक स्त्री लग्ना बेंदांत एकवट आसतना थंयसर एक नवें कुटुंब सुरू जाता. एक दादलो आनी स्त्री लग्ना बांदांत एकवट आसतना ती एकामेकाक भास दितात. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका सांगात दितली वा सांगात दितलो म्हणून ती भास दितात. भास न्हय ती केवळ थोड्या दिसांक, थोड्या म्हयन्यांक वा थोड्या वर्सांक. ती भास जावन आसा मरा पर्यंत सांगात दितली, 20 वर्सान रावतली म्हणून भास दितात. उत्पत्ती ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी आयकता, एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी स्त्रिये लागीं एकवटतलो. ती बगार दोगांनी बगार एकच कूड जातली. आनी एक कूड म्हळ्यार कितें, एक जावचें म्हळ्यार कितें, न्हय केवळ कुडीचो एकवट. एक जावचें म्हळ्यार थंयसर मानसीक, सामाजीक आनी आत्मीक एकवट गरजेचो जावन आसा. मानसीक एकवट म्हळ्यार एकामेकाक समजूंक प्रयत्न करूंक जाय, एकामेकाक सांगाता वेळ करसूंक जाय. आनी आत्मीक एकवट म्हळ्यार
एकामेकाच्या आत्मीक वाडावळींत गमाण दिवंक जाय, सांगाता येवन मागणें करूंक जाय. आनी सामाजीक एकवट म्हळ्यार एकामेकाच्या कुटुंबाचो संबंद वाडोवंक जाय, वळख करूंक जाय, एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक जाय. आनी एक जावचें म्हळ्यार तें एकाच दिसांनी जायना. कित्याक म्हळ्यार एक दादलो आनी स्त्री ती वेगवेगळ्या कुटुंबांतावन आयिल्लीं आनी येता आसतना तांचें तें आसलें तें उणेपण अस्कतपण ती हाडूनच वेतात. पूण उगडास दवरूंक जाय. हो एक अवकाश दादल्याक आनी स्त्रियेक एकामेका बगसूंक आनी एकामेका आसलें उणेपण विसरून सोडून सांगाता येवंक. एक आतांच्या ह्या संवसारांत आमी जाणाव हो लग्न बेस तितला सुलभाचो न्ही. पूण आमी उडास दवरूंक जाय. एक दादलो आनी स्त्री एक जातात न्ही, केवळ दोगां, बगार तीं क्रिस्त सवय एक जातात. त्या देखून कुटुंबां सांगाता जियेतना, कुटुंबांत जियेता आसतना कितेंय सोडून येवं दी, कसलेय कश्ट येवं दी, तसो क्रिस्त ते कुटुंब मुखार सरोवंक तो आदार आनी कुरपा दिता. तिसरें गरजेचें जावन आसा कुटुंबांत जियेतना कुटुंबाचे संबंद आमी जाणाव. आवय आनी बापूय आनी भुरग्यां मदें लागशिल्लो संबंद आसा, रक्ताचो संबंध आसा. पूण जायते फावटी हो संबंद अस्कत जाता. कित्याक आमी एकाच कुटुंबांत घरांत जियेता, पूण एकामेका उलोवंक आयकूंक आमकां वेळ आसना. आमचे संबंद दोन तरान आमी विंगड केल्यार एक रियल रिलेशनशीप आनी एक वर्च्युअल रिलेशनशीप. रियल रिलेशनशीप म्हळ्यार आमी आमच्याच सांगाता जियोच्या मनशा सांगाता संबंद दवरचो. जावं पुरो आमी एकाच घरांत जियेता आसतना त्या मनशा सांगाता वेळ करचो. आनी वर्च्युअल रिलेशनशीप म्हळ्यार जो व्यक्ती आमी संबंद दवरता तो व्यक्ती आमच्याकी जायतो पयस आसा. त्या मनशा लागीं आमी फोना मुखांतर, फेसबुका मुखांतर, इंटरनेटा मुखांतर वेळ करसून संबंद दवरचो. आतांच्या संवसारार पळयता असले वर्च्युअल रिलेशनशीप सोडूनच आसात. पूण आमकां आमचेच सांगाता जियोच्या, एकाच घरांत जियोच्या मनशा सांगाता वेळ करसूंक आमकां वेळ ना. आनी अशें केल्यार कितें जाता? अशें केल्ले वरवीं कितेंय कुटुंबांत सोडून घडटा आसतना एकामेका सांगाता जियोंक, एकामेका समजोवंक आमकां कश्ट मारतात. कित्याक आमी एकामेका समजवना, एकामेका उलोवंक आयकूंक आमकां वेळ ना. पयलेचो पाप साहेब म्हणटा कुटुंबांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. सगळें कुटुंब मागण्याच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक जाय. जे कुटुंब सांगाता मागण्याक मेळटा ते सांगाता बाळगता. आनी मागण्याक सांगाता आयिल्ले वरवीं कुटुंबांत भावार्थ वाडटा. आनी भावार्थ वाडिल्ले वरवीं त्या कुटुंबांत देवाचे आशिर्वाद पडटा. मदर तेरेसा म्हणटा मोग खंयतान उपजता. मोग उपजता कुटुंबांत. केदाळ उपजता. केदाळ एक कुटुंब मागण्याक सांगाता मेळटा की थंयसर मोग उपजता, थंयसर एकवट वाडता. ह्या संवसारांत ना समाधान कुटुंबां मदें झगडें कित्याक? कित्याक कुटुंब मागण्याक सांगाता येना, कुटुंबांत एकवट ना. तर आज आमी एक निर्धार करया. देवाक आमच्या कुटुंबांत जागो दिवया, मागण्याक आमच्या कुटुंबांत जागो दिवया. आनी अशें केल्ले वरवीं आमच्या कुटुंबांत मोग वाडटा. आमच्या भुरग्यांक आमी मागोंक शिकोवया. आमी तांचे सांगता मागया. आनी मागण्याचो फळ जावन आसा मोग. मोगाचो फळ जावन आसा समाधान. समाधानाचो फळ जावन आसा सेवा. आनी सेवेचो फळ जावन आसा सगळ्या संवसारांत एकवट समाधान रास करता. तर क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचे दोळे आमी धांकया आनी देवाक अर्घां दिवया.
एक बरें कुटुंब आमकां ताणें फावो केल्ले खातीर देवाक अर्गां दिवया. एक बरी आवय बापूय देवान आमकां फावो केल्ले खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. एक माया मोगाची भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर येदोळ पर्यंत आमचें कुटुंब सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर सोडून घडटा आसतना देवान तें कुटुंब सांगात हाडून चलोवंक कुरपा दिल्ले खातीर आनी आतां ह्या घडये आमच्या कुटुंबांत माया मोग रास करूंक आमच्या कुटुंबांत सोडून घडटा आसतना एकवटान समाधानान जियोंक जाय आसली कुरपा ती देवा लागीं मागोवन घेवया आनी आमच्या कुटुंबांत आमकां मरयेची बेसांवां मागया. ती जावन आसा आमची आवय. ती जाणा आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा तें सगळें ती जेजू लागीं मागोवन दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.